बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर मोहिशेत गांवालागीच काल एक ट्रक पलटी झाली आणि त्या ट्रकीत बेकायदेशीरपणे वाहतूक करपी 8 म्हशी आशिल्ल्यो। मात्र ह्यो म्हशी ज्यो वाहतूक करपा खातीरच्यो ज्यो परवानो लागतात, कागदपत्रां लागतात, ती कागदपत्रां त्या चालका कडेन नाशिल्ली। ताका लागून खानापूर पुलिसांनी चिकोडी हांगासर रावपी ह्या चालकाक अटक केल्ली आसात। तशेंच म्हशी आनी ज्यो गाडी आसा ट्रक ती तेंच्यांनी जप्त केली आसात। पुलिसांच्या प्राथमीक तपासात अशें आढळून येला की ह्यो म्हशी आसात ह्यो बेकायदेशीरपणे गोंयाक वाहतूक जातल्यो अशी माहिती मेळ्ळी आसा। त्या दृश्टिकोनातून पुलीस आसा ते तपास करीत आसात। 8 दिसां पयलींच रामनगर आनमोड ह्या रस्त्याचेर गोव्यात अश्योच म्हशी तस्करी करपी एका ट्रकांतल्यान एक म्हस उडी मारून त्या म्हशीचो रस्त्याचेर मृत्यू जाल्ल्याची घटना घडिल्ली आसा। त्या म्हशीचेर पांढऱ्या रंगाचे काही खुणा केल्ल्यो आसात, काही नंबर घातिल्ले आसात। त्याच प्रमाणे काल जो ॲक्सिडेंट जाला त्या ॲक्सिडेंटांतले ट्रकीत जी वाहनां हे म्हशी आसात त्या म्हशी सेम त्याच पद्दतीन नंबर घातिल्ले आसात। तेका लागून हो एक म्हशी तस्करीचो प्रकार असल्याचे प्राथमीक तपासात फुडें येयल्ले आसा। पुरोटा खातीर प्रमोद फोंडे।